Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज आम्ही शंकरवार स्कूलाकडे डिसिल्टिंगाचे काम सुरू केला. WRD मार्फत आम्ही तांकां लेटर केल्ले की हे काम जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन करचे. पावस लागीं पावल्लो आसा आनी जाता कितें की हांगासर उदक भरता आनी वयर पावता. ताका लागून डिसिल्टिंग हे सामकें इम्पॉर्टंट गरजेचें काम आसा लोकांच्या इंट्रस्टाक लागून. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन आसा आमचे दिवसालचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्ली आहा ह्या कामाक. म्हणजे जाता इतले बेगीन तांच्यांनी हे काम करून घेतलेले आहा. हांव तेंचे खूब आभारी आसा. आज आम्ही प्री मनसून वर्क एक 2 केल्ले आसा. तातले एक हे शांतादुर्गा स्कुला कडले डिसिल्टिंगाचे. दुसरे आम्ही एक जे काम केल्ले ते आतांच मुळगांव आम्ही नाल फोडलेलो आसा ते तळ्याचे. सो जे तळ्यान ती वयली माती जी कॅनलाची येवन सगळी पडलेली आसा सो ती डिसिल्टिंग करतले. आणि आम्ही सकाळी आज एक सावरधाटीन एक रस्तो आसा ताचो आम्ही हे केल्लो आसा. नाल फोडून तो रस्तो करपाचो म्हणून हे केल्ले आसा. सो ही जी आम्ही आता थोडी कामां घेतात ही प्री मनसून कामां घेतात आणि पावस येवच्या पयलीं हांवें टार्गेट दिल्लें आसा सगळ्या ऑफिसरांक कामां जावची. खूब फावटी कितें जाता पावस येता आणि ही आम्ही कामां ना केल्या मुळे पब्लिकेक त्रास जाता. म्हजी अशी इच्छा आसा की आमच्या डिलेमुळे किंवा आमच्या ऑफिसरांच्या डिलेमुळे किंवा आमच्या कावन्सिलर कोणाच्याच डिलेमुळे लोकांक हो त्रास जावचो ना. आमी जाता तितले तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी पळयत आसा. आणि कितेंय गोष्टी जर पब्लिकेक दिसले की बाबा हे पावसामुळे त्रास जातले ताका जाल्यार तांच्यांनी आमच्या निर्देशनाक हाडपाचें. आमी जाता तितले बेगीन ताचे उपाय काडटले. देव बरें करूं.